सालसेतीत आम्ही फक्त 2 सीट लढयता. बाकीचे आमच्या बरोबर असलेले आमचे आमदार असतात ते इंडिपेंडंट सीट लढयतात. शेवटी एक आमी गजाल लक्षात घेवपाक जाय, कारण तांकां आमकां काही लोकांक अजून तत्व जी आसा पळय न्ही, आमदारांक तत्व पटली म्हणून जायना, तेंच्या लोकांकूय भारतीय जनता पार्टीची तत्व आणि डेव्हलपमेंटाची तत्व ही पटपाक जाय. आणि निश्चितच म्हाका दिसता ताका थोडोसो उशीर लागतलो आणि ह्या थोड्याशा शॉर्ट स्पॅन 7 ते 8 म्हयन्यांनी आमी समजून सांगूंक शकोंक ना. पण निश्चितूच तांच्यांनी उबो दवरलेला जे कॅन्डिडेट आसा हे आपल्या परीन ते प्रचार करीत. रायट. आम्ही जे काय म्हणटा की पावर्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो तांच्या पर्यंत वचप अत्यंत गरजेचें आसा. आतापर्यंत जे सीमीत उरलेल्यो तांकां हर एक पंचायतीत तांचो ग्रामसभेत आसतलो विचार मांडपा खातीर. आनी जेन्ना आमी डेव्हलपमेंटान भाग घेता आमी म्हणटा हे फावटी ती जुनी जिल्हा भवन, मोठ्यापैकी जिल्हा भवन बांदपाचो आमचो विचार आसा. आनी ती जिल्हा भवन बांदता आसतना तांकां पावर्सूय दिवप. म्हणजे आयज पर्यंत ते फक्त आपल्या निधीचोच उपयोग करताले, पण हाज्या फुडें म्हणजे ते एग्रीकल्चर आसतले, हेल्थ आसतले किंवा ते एड्युकेशन आसतलें, हाज्या मार्फत तेंच्यांनी रिकमेंड केल्ली कामां सुद्दां जी आसा ती आमी एग्रीकल्चर ह्या एरियेचेर फोकस करून मोठ्या प्रमाणात जे रिव्होल्युशन हाडपाक जाय एग्रीकल्चरा बाबतीत ते हाडपाक शकता. अशा पद्दतीच्या ग्रामीण विकासात येवपी हर एक कंपोनंट हो जिल्हा पंचायत सदस्या कडल्यान केलो वयतलो. तेका कमिटमेंट आसतलें, तेणी लोकांक करून दिवचो. म्हाका दिसता इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्कीम हो जरी एक विशय तेंच्यांनी हातांत घेतलो जाल्यार कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणात तांकां काम करपा खातीर आसता. पावर शेवटी दिवपाचेर नासता, पावर घेवपाचेर आसता. आयज जेन्ना आमी लोकप्रतिनिधी म्हणटा माननीय मोदीजी पासून हांगासर म्हाज्या सरकारा पर्यंत कितल्योश्योच योजना आसा अजूनय लोकां पर्यंत पावना. हांव सिंपल सांगतलो की उमेद सेंटर, द डे केअर सेंटर फॉर द सिनियर सिटीजन ह्या मतदारसंघात कितली आसा म्हाका खबर ना. नावेली ह्या मतदारसंघात म्हाका दिसना एक सुद्दां आसतलें अशें. जे खुद्द डे केअर सेंटर फॉर सिनियर सिटीजन प्रत्येक एखाद्या गावात ते सेंटर आसचें, त्या गावातले सगळे सिनियर सिटीजन एकत्र येवचे, तांकां पळोवपा खातीर टीव्ही, तांकां पळोवपा खातीर परत आसता कॅरम, चॅस बोर्ड आनी हे सगळे थंयसर आमचो 2 स्टाफ डेली तांकां च्या, पेपर ह्यो सगळ्यो सर्विसीस आसता. मागीर गेल्या 60 वर्सांक हांगासल्या आमदारांनी ते कित्याक उगडे करूंक ना तर ते डे केअर सेंटर तेंच्यांनी उगडे करूंक जाय आसले. हांगासल्या आमच्या सिनियर सिटीजनांक तेंच्यांनी हे करून दिवपाक जाय आसली, सोय करून दिवपाक जाय आसली. म्हाज्या मतदारसंघातल्या 7 पंचायतीक डे केअर सेंटर हांवें ओपन केले. म्हणजे म्हाका दिसता डे केअर सेंटर आसतले, लायब्ररी आसतली, वेगवेगळे आसतले. हे प्रकल्प लोकां पर्यंत पावप म्हाका दिसता हांवें उल्हास तुयेकाराक सांगलां हाज्या फुडें हर एक येवजण ही सगळ्या लोकांपर्यंत पावय, प्रत्येक गांवापर्यंत पावय हो तेजो मुख्य उद्दिश्ट आसतलो. आमचे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आसा, आमचे बाकीची सगळी कॉर्पोरेशन आसा, तितूर आसलेल्यो योजना आसा त्यो तांकां हाडपा खातीर कोणी हाडूंक ना. त्योय जिल्हा पंचायत सदस्यान हाडून आमच्या महिला भगिनी स्वताचो जर व्यवसाय सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार हँडीक्राफ्टाच्या वतीन आसतले, बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या वतीन आसतल्यो विविध योजना सुरू करूं येतात. शेवटी इच्छा जाय, इच्छा शक्ती जाय, काम करपाची तयारी जाय. आणि नक्कीच उल्हास बाब तुयेकर एक पावल फुडें आसा आणि हाज्याय फुडें अशा बऱ्या पद्दतीची ॲक्टिव्हिटी नावेली गांवांत राबयतलो.